कुडचोरे सेक्स स्कॅन्डलान एक व्हड राजकीय वादळ उपरासता। भारतीय जनता पक्ष आणि गोय पुलीस हे प्रकरण चिड्डून एका नगरसेवकाक संरक्षण दिवपाचो यत्न करता असो आरोप करून आम आदमी पक्षान न्यायालयाच्या नदरेंतल्यान चौकशी करपाची मागणी केल्या। आप म्हणटा की न्यायान तडजोड जाता आणि कसलीच कारवाय केली ना जाल्यार हो विषय संसदेत व्हरतले। गंभीर आरोप, खर राजकीय प्रतिक्रिया आणि अधिकाऱ्यांचेर वाडटो दबाव लिपोवन दवरतले काय स्वतंत्र चौकशी जातली हो लोकांक मोठो प्रश्न पडला। क्रिमिनल आणि टेररिस्ट आयल्याचे दिसता दॅट इज वॉट आय एम फिलिंग लायक सारकें काय ना द एंटायर पुलीस हेडक्वॉर्टर्स इज बीइंग बॅरिकेटेड विथ अ आयर्न गेट त्या 5 जाणांक भायर दवरपाक गोवा पुलीस एंड द DGP आर फिलिंग थ्रेटन्ड बाय 5 म्हणजे आमच्या कोणाचेरूय कसलीच क्रिमिनल केस आसा पयलीं पुलिसान इन्वेस्टिगेट करून एक सुद्दां कसली क्रिमिनल केस मेळच्यो ना। आमच्यो धाकटे कसले आंदोलनाच्यो एजिटेशनाच्यो प्रोटेस्टाच्यो केसी मेळटल्यो पण आमी कसलेच क्रायम घडोवंक ना। वी हॅव लिव्ड आवर लायफ पिसफुली अँड इन अ लॉ अबायडिंग मॅनर। आमकां हांगा गेटी भायर दवरल्या एज इफ वी आर द बिगेस्ट टेररिस्ट अँड द थ्रेट टू द गोवा पुलीस। हे म्हणून तुम्ही अपॉइंटमेंट घेतलेलो हां अपॉइंटमेंट आसतना सुद्दां तुमकां एड्रेस यू पयलीं म्हळ्यार आम आदमी पार्टी तर्फे वी कंडेम द कुडचडे सेक्स एक्सप्लॉयटेशन केस। हे गोंयान पयलींदां जावंक ना। 25 वर्सां पयलीं तुमकां याद आसतली मिरामार एक सिमिलर इन्सिडेंट जालो। वॉज एनीबडी पनिश्ड इन दॅट इन्सिडेंट? डिड द विक्टिम्स गेट जस्टीस? कांयच जालें ना। तातूंत कोणें कोणाक प्रोटेक्ट केलो, कोण खंय पावलो, आमदार मंत्री जालो हे सगळ्यांक खबर आसा। एंटायर थिंग वॉज सप्रेस्ड ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। आज तुम्ही मिरामार सेक्स स्कॅन्डल म्हणून गुगल करून पळयात, रिझल्टूच येवचे ना। 1-2 पयलींचे कसले तरी आउटडेटेड आर्टिकल आसतले। गुगलार सुद्दां दिस केस हॅज डिसअपियर्ड एज इफ इट नेवर हॅपन्ड। पूण हांव तुमकां सांगता एवरी वन ऑफ द सर्वायवर्स इज स्टील टुडे suffering from the trauma that they experienced from that case. Not only from going through that experience, but from the fact that they never received justice. कुडचडे तशेंच जावपाचें? If you see the chronology, एका फाटल्यान एक every attempt has been made to suppress this case. ही केस पयली म्हळ्यार वयर कशी आयली, पुलिसान एक्शन घेतली म्हणून न्ही, लोकांनी बोवाळ घालो म्हणून। लोक जेन्ना बोवाळ घालपाक लागले तेन्ना ही न्यूजान आयली। ताच्या मागीर हो एक्यूज कोण आणि ताजो बापूय कोण ही सुद्धा आयडेंटिटी पुलिसांनी सप्रेस करपाचो प्रयत्न केलो। कित्याक? बिकॉज ही वॉज अ BJP काउन्सिलर। जेन्ना बाकीचे काउन्सिलर पुलीस स्टेशनान पावले, अरे आमचे नाव वाटलं ना, सगळे विचारता खंयचो काउन्सिलर काय म्हणून। दॅट टाइम द पुलीस हॅड टू रिवील दॅट दिस पर्सन्स नेम इज सोहम सुशांत नाईक अँड हिज फादर इज अ BJP काउन्सिलर। इतले करतकच जेन्ना सेक्शन्स घाले असे आयकूंक येता की ओनली लिनियंट सेक्शन्स लायक IT एक्टाचे सेक्शन्स घालपाक प्रयत्न जालो। ओनली वेन NGOज वेंट देयर, जेन्ना NGOज गेले आणि बाकीचे सगळे संस्था गेले तेन्ना पॉक्सो एक्ट आणि गोवा चिल्ड्रन्स एक्टाचे सेक्शन्स चालू जाले। अँड द वर्स्ट थिंग म्हाका दिसता जेन्ना तुमीच प्रेसांनी भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट दामो नायकाक तुम्ही प्रश्न केलो, ताजो रिएक्शन पळोवंक जाय आशिल्लो। ताणें हो इन्सिडंट कंडेम सुद्दां करूंक ना। तुम्ही पळयला कंडेम करतना ताणें फक्त म्हणा ना हे बरें जालें ना, अशें जावंक जायना। म्हणजे इट लुक लायक ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द विक्टिम्स फेट, ही वॉज टॉकिंग अबाउट की बाबा भारतीय जनता पार्टीचें नांव घाण जालें आनी अशें जावंक जायनाशिल्लें अशें उलयता। दॅट वॉज वॉट हीज रिएक्शन फेल्ट लायक। ही हॅज स्टील टुडे नॉट कंडेम्ड। आणि ताणें फक्त जस्टिफिकेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो। तुम्ही ताका विचारले सुद्धा तुमचो काउन्सिलराचो चलो तुम्ही कितें एक्शन घेतले काय म्हणून ताका रिजायन जावपाक सांगतले काय म्हणून।
इज लायक ना ते बापायक तांचे भुरगे कितें करता खबर आसा सुद्दां नासता काय ना. ही ट्राय टू जस्टिफाय इट. आणि ताणें अशेंय म्हळें की द फादर मे नॉट बी अवेअर ऑफ द बॉयज एक्शन्स. दीस वॉज अ लाय. ही सगळ्यांत व्हडली फट. कित्याक more than 30 victims have been involved in this. 3 वर्सां जाली वो केस चल्ला that this boy is doing these things. 3 वर्सां एका बापायक खबर आसूंक शकना. How is that possible? Why was Mr. Damu Naik trying to defend the BJP councillor? In fact, eka NGO has publicly stated ki bapuy khabarut nasille, but from the very first victim, he was visiting the victims' families to dissuade them from filing a police complaint. हे बाप दाबू नायका खबर नाशिल्ले सगळे इन्फॉर्मेशन which everybody else knows. तुम्ही सगळ्यांक व्हडली बीजेपी पार्टी मरे. तुम्ही गोंयान आपले 4 लाख कार्यकर्ता आसा म्हणटा. एका कार्यकर्त्याक सुद्धा खबर नाशिल्ले हे सगळे इन्फॉर्मेशन जे which is in public domain. Why did Mr. Damu Naik lie that the father was not aware of the child's actions? म्हणजे तुमकां सगळे चित्र क्लियर जाता that from the beginning, because there is a direct connection to Bharatiya Janata Party, the party right from its president is trying to suppress this case and protect the accused. Bab Damu Naik could have taken a very strong stand. तो म्हणूंक शकतालो की हे जाले, वी कंडेम इट. हांव सांगता की हाका बेगीन रिजायन जावचो म्हणून आनी हांव आमच्या पार्टींतल्यान ताका काडटा. These are the actions that Mr. Damu Naik should have taken. अरे काउन्सिलाचे इलेक्शन आनी 2-4 आठवड्यांनी जावपाचें आसा. 4 आठवडे सुद्धा तुमकां सत्ता सोडपाक जाली ना. ऑन मॉरल ग्राउंड ही कुड हॅव सेड दॅट आय विल मेक माय काउन्सिलर रिजायन. 4 महिन्यानंतर रेडीवे तुम्ही ताका परत तिकेट घेऊन ताजे बरोबर कानार घेऊन तुम्ही नाचतले ताका. दॅट इज अ फॅक्ट. तुमकां असलेच कॅन्डिडेट जाय. बट वाय डीड यू डू एवरीथिंग टू सपोर्ट दिस काउन्सिलर हू इज अ बीजेपी काउन्सिलर? तुम्ही म्हणूंक शकताले की we demand a court monitored investigation. तुमचा चीफ मिनिस्टर असा, होम मिनिस्टर असा. You could have asked for a court monitored investigation and you could have distanced yourself. वयल्यान तू या काउन्सिलराक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. सो वी कंडेम दिस. आणि खूप वाईट दिसता ही जी भारतीय जनता पार्टीची एटिट्यूड असा तातून खूप वाईट दिसता. म्हणजे तुमच्या परिवारान बायलां ना, हा तुमकां भुरगीं ना, चलयां ना, तुमकां बायलो ना, आवयो ना, भयणी ना. इज इट ओके फॉर विमेन टू गो थ्रू दिस? फॉर अंडर एज मायनर गर्ल्स टू गो थ्रू दिस? तुम्ही ऍक्शन घेतले ना ते घेतले ना. एटलीस्ट बाबा एज अ पॉलिटिकल लीडर शब्दांत तरी उलयात मरे. एटलीस्ट से द राईट वर्ड्स इन पब्लिक. तुम्ही राक्षस जाऊन पडल्या मरे, हैवान जाऊन पडल्या तुम्ही. ना ना आता राव तुम्ही, आता तुम्ही राव. तुम्ही तुमच्या राजकारणा खातीर कितेंय करपाक is the right words you could have said in public. काहीच केलं ना तुम्ही. It is a shame to document all these facts which point to complete suppression of this case and protection of the accused and his BJP councillor fathered by the Bharatiya Janata Party. आणि आम्ही वॉर्निंग दिता की तुम्ही जर हो केस मिरामार सारख्या केसीच्या बद्दल परत तुम्ही सप्रेस करपाचा प्रयत्न केलो, वी हॅव ऑलरेडी टेकन अप एट नॅशनल लेवल. हाज्या मागीर आमी गव्हर्नराकडे वतले आणि वी विल रेज दिस इशू इन पार्लमेंट ऑल्सो. वी आर वॉर्निंग द भारतीय जनता पार्टी. डू नॉट ट्राय टू सप्रेस दिस केस. क्राईम ब्रांच, द ओनली रिझन फॉर सेंडिंग इट टू द क्राईम ब्रांच इज बिकॉज ऑफ ज्युरिस्डिक्शन. अशें आयकूंक आयलां की ही जी चली आसा देवर इन ज्युरिस्डिक्शन्स बियॉन्ड द कुडचडे पुलीस स्टेशन, ताच्या खातीर क्रायम ब्रांचाचें इन्वॉल्वमेंट आसा. पूण क्रायम ब्रांच कोणाच्या अंडर येता? हांच्याच अंडर येता, भारतीय जनता पार्टीच्याच अंडर येता. सो आनी क्रायम ब्रांचान अशें कितें व्हडले चमत्कार बाकीच्या केसींनी केल्ले आसा पयलीं? हॅव दे शोन एनी सक्सेस इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसीस? सो क्रायम ब्रांचान धाडले म्हणून कितें सगळें बरें जालें आनी आतां हो मुद्दो मिटलो अशें भारतीय जनता पार्टीन चिंतचें न्ही. We are going to monitor this case. We also demand a court monitored investigation. कित्याक तुम्ही सगळे एव्हिडन्स, विटनेस सगळे टॅम्पर करून मागीर कोर्टान चार्जशीट करून तांकां सोडोवपाचो प्रयत्न करतले ते आमी जाणा.
but we will not let this happen. We will not let Miramar repeat itself. तुम्ही वयता आता माईक वाचत होतं कुडचड्याची लजेची जी घटना घडली तातूंतल्यान कुडचडेचे युवा आनीक जे नागरीक आशिल्ले तांणी फुडाकार घेवन ही केस जी आसा ती लोकां मेरेन पावयली आनी ताकाच लागून पुलिसेक मागीर प्रेशर येवन ही केस क्रायम ब्रांचाक दिली. पूण अजून पासून लोकांच्या मनान भंय आसा तो हो ही केस जी इतली लजेची आसा कुडचडेचे लोक चड करून महिला कॉलेजीची भुरगीं हे भंयान आसात. हो भंय बरोबर आसा कित्याक क्रायम ब्रांचान गेली काय स्पेशल पुलीस घालून ती इन्व्हेस्टिगेट केली तातूंतल्यान कितें तथ्य येतलें हे लोकांचे विस्वास ना आनी ताकाच लागून आमकां जाय की डीजीपीन हाचेर खर दखल घेवन दिस केस हॅज टू बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड. दॅट्स आवर डिमांड फ्रॉम कुडचडे. ज्या भाशेचो कारभार भारतीय जनता पार्टीचो आनी ताज्या पुलिसेचो आमी नॉर्मली पुलिसेचेर केन्नाच उलयनाशिल्ले, पण आयचो इन्सिडंट आनी ज्या भाशेचो रिस्पॉन्स तो इंटायर क्रायम जातकीर कुडचडे पुलिसांन दिलो म्हणजे खंय तरी लोकांचो प्रेशर लोकांक एकट्यान जावपा पडलें, लोकांक रिवोल्ट करचें पडलें आनी रिवोल्ट करतकीर खंय तरी पुलीस एक्शनान आयली आनी ताज्या नंतर तें इन्व्हेस्टिगेशन जालें. हें इतलेंच दाखयता की हें सरकार आनी ही पुलीस इज नॉट सिरियस अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. तांकां खंय तरी विसर पडला आपल्या कामाचो, आपल्या कर्तव्याचो. जें कर्तव्य तांचे लोकांच्या प्रती आसा ते कर्तव्याचो विसर पुलीस डिपार्टमेंटाक तर पडलाच हें आज कन्फर्म जाता. ह्या केसी नंतर कन्फर्म जाता आनी खुबश्यो ज्यो बाकीच्यो केसी जाल्यो ताच्या नंतर कन्फर्म जाता. हें सरकार टोटली निष्क्रिय जाला. म्हणजे आमी पयलीं आमी रेजिग्नेशन मागताले सरकाराचें की मोरल ग्रावंड घेवन रेजिग्नेशन दियात म्हणून, पण हाज्या नंतर म्हाका दिसता आमी तें मागचे ना बिकॉज ह्या सरकाराक मोरल ग्रावंड मोरल्स म्हणटा ते ना. हें टोटली नालायक सरकार जाल्लें आसा. ह्या सरकाराक खंयच इज्जत अब्रू कांयच ना. भारतीय जनता पार्टी जी संस्कृती बद्दल उलयता तांच्या मदीं आनी संस्कृती म्हणटा ती उरली ना आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात खंय तरी लोकांकच गोंयकारांकच ह्या सरकारा अगेन्स्ट एक्शन घेवची पडटली. कित्याक हें सरकार कांय असल्या केसींनी प्रॉपर एक्शन घेवचें ना हाज्या बद्दल आमकां गोंयकारांक खात्री आसाच. कुडचडेकारांक खात्री आसा तशी गोंयकारांकय खात्री आसा. कित्याक आमी फाटलीं एग्जाम्पलां पळयल्यात. आमी फाटल्यान पळयलां की कितें कशा भशेन केसी कारवार जाता. जो मनीस सरकारान आयलो, जो मनीस सरकाराचो भाग आसा ताणें केल्ल्या काळ्या कृत्याची केसी कश्यो काबार जाता हाजी कितलींशीं उदाहरणां गोंयकारां मुखार आसा. आनी आज म्हाका दिसता एक्शन जी जाय ती लोकां कडल्यान जाय, गोंयकारां कडेन जाय. हांव गोंयकारां कडेन मागता की ह्या सरकाराक ह्या पुलिसेक आतां रावपाची वेळ उरली ना. खंय तरी आमी एज अ गोवन, एज अ विजिलंट सिटीजन आमी खंय तरी ह्या सगळ्या गोष्टीक कंट्रोल घालचो पडटलो आनी खंय तरी विजिलंट रावन अशा गोष्टींचेर आमी आवाज उठोवचो पडटलो. नाजाल्यार गोंयान हाज्या मुखार रावप सुद्दां डिफिकल्ट जातलें. महिला विंग प्रेसिडेंट हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, रुलिंग पार्टी विच ऑलवेज सेज बेटी पढाओ बेटी बचाओ. बेटी पढाओ आसा, बेटी बचाओ खंय उरलें. बेटियां जाले आतां इवन द मायनर्स आर बीन टेकन इन सर्च ऑफ द थिंग्स आनी हितून बेटी बचाओ खंयच्यान आयलें. भंयान रावपाक लागला भुरगीं आतां. पेरेंट्स कशे धाडटले आपल्या भुरग्यांक आनी असलो सप्रेस्ड वातावरणान आमकां कितें न्याय मेळटलें. वातावरणान कितें आन्सर विल दिस भाजपा सरकार गिव अस? At least with a social civic sense, the councillor had to at least resign from his post so that he would show at least the concern towards the girls. काहीच ना.
What justice are we getting? What we will be facing? मुखाल्लो आमी कशें म्हणून आमचे भुरग्यांक भायर धाडपाचो इतलेंच सांगूंक सोदता पेरेंट्साक आनी जे विक्टीम फॅमिली आसा वी आर दे विल फायट फॉर द जस्टीस एंड वी नीड जस्टीस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.